ह्या विशीं नियाळून बाळका जेजूच्या ह्या दबाजी फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी समेस्तनी आत्मीक रितीन तयाराई केल्या. उदेला हो दीस उद्गारसो आळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक या. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक म्हणल्यार फेस्ताच्या संदेशकाल आयची देवस्तुती आमकां उगडासा हाडटा आमच्या पवित्र स्नानाच्या बसवणेचो. जेजू क्रिस्तांतय आमी नवी जिवी जाल्या आनी ह्या आमच्या संवसाराच्या यात्रेक पयनार आमी ताचे थंय एकवटूंक आमकां आपोवणे आसा. प्रवादी इसायाच्या उतरांनी सर्वेस्पोर आमकां म्हणटा, जशें एक तरणाटो एके चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले ते संतोसता तशें तुजो देव तुजे ते संतोसता. वय सर्वेस्पोर देव जावन आसा शेळी म्हणजे होरेत आनी आमी पवित्र सभा जावन आसा ताची होकाल. ताचे थंय तीर मोगान एकवटूंक आयिल्ली ती. देखून हांगासर आसा लग्नाचो उत्सव आनी लग्नाचें जेवण जावन आसा आयचे एवकरिस्ताचें बलिदान. मोगशनो आज प्रत्येक रितीन विविध संघ संस्थेकाल सेवा दिल्ल्या सर भाव भयणी पासत सर भक्तिका पासत तशेंच प्रत्येक रितीन सर भुरग्यां पासत मागता आसतना बाळका जेजूची सुभाम आशिर्वादा तांचेर देव म्हूण मागया. जे कोणे ह्या मिसाक तेसावे दिल्ले आसात तांच्या सांगाता आमच्या तेसावा खातीर ह्या मिसा वेळी मागया. आतां प्रवेश गीताक उबे रावया. तुमच्या करतिलेंत गीत एक बलिदानीय मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, बाळका जेजूच्या भक्तिकानो, बाळक जेजूची वार्षिक परब 2026 ह्या फेस्ताक
तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यान आनी 2 दीस फेस्त काल आनी आज. आयच्या दुसऱ्या दिसाच्या फेस्ताच्या पयल्या मिसाक हांगासर ह्या आल्तारे बोवारी सांगता मेळ्ळी आमी निजाळीची भागी. अपूर्बायची सिंतेमेंतां आमी घेवन आयल्या आनी ती आत्तां गायलेल्या प्रवेश गितांत आमी व्यक्त केली. बलिदान हें मोगाचें, बापा तुज्या भुरग्यांचें, दिनवाशे काळजान उपकारे मनान धन्या तुका भेटोवचें. सगळें वर्स पोरच्या वर्सा हर एका ब्रेस्तरा आनी हर एक पटींचे जवळ कसो उडास काडल्या वेळार वा ह्या पूण तळाक भेट दिल्या वेळार जेजू कडेन कितलें आमी मागलां आनी जेजून आमकां कितलें दिलां बरोवन वमतोच्या मापान दिलां. तर आज चड विसारचें नाका. आज आमी अर्घां देवया. तुवें मस्त दिलां जेजू बाळका, तुका आज आमी दिन वाचता म्हणया. पण एक विचारया, जें कितें हांगासर आमी संभ्रमता, जें कितें आज आमी हांगासर नियाळ करता तें आमच्या आत्मीक जिवितांत पाळूंक खुरपा मागया. आतां ह्या पवित्र बलिदानांत फावो बरें वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सपुरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतरां सांग वार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकागत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या बोपवेत नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केल्या देखून आमी तुका देन वाजता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादूशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. होसेया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. थंय तिका तिचे दाकामळें परतून दितलो आनी आकोराचे फालके बरवेशाचें दार जायशें करतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती बाय सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनीक केदींच म्हणची नाय. बाल देवाची नांवां तिच्या वंटा वयली हांव पयस करतलो आनी तांची नांवां आनीक कोणूच उलो मारचो मनजाती कडेन आनी अंतराळाच्या सुकण्यां कडेन आनी भुंयचे सरतेल्या जिवी कडेन एक करार करतलो. हांव दोनू आनी तलवार मोडून उडयतलो. देशांत आनी झूज आसचें ना आनी हांव तांकां सुरक्षीत विशेव घेवंक दितलो. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करूंक घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. दिसांदी सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत अगणिताची व्हडवीक कोणाच्यान आटापूंक जाय. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्या प्रकट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्या वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पाचारतली. तुजी महत् कार्या गाजयतली. मनीस तुझ्या भयंकर कृत्या विशाल उलयतले. तुझ्या वडपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुझ्या परिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगा युगा
तुझे नीतिवंत सांब पावलून एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत हांव बापा होजेर सरपडोन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपल्या महिमे बरीत संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांत घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई, केदी वर्ती म्हूण 8 सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो. मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद, मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोन घट आसो. समजणे वर्तो क्रिस्तसो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णकायेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे थंय आपले सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाचें उतार हे. तुम्ही फाटे जो कोण मुझे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू म्हणालो, तुम्ही मुझे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना,
तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक सकनांत. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक सकनांत. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कान कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशे जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाची उतर हे आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. आपयला कार्मेलगुड्याक ओके, पूण कार्मेलाक एक कितें सकाळीं फुडें कार्मेलीत पाद्री आप सांगात म्हणून आमकां सकाळांक कार्मेलीत वड्डेक भितर रगयतात की कितें. सकाळांक आमकां कार्मेलीत करूंक भायर सरल्यात की कितें. कार्मेलगुड्यार तुमकां सकाळांक रावोंक जागो पावचो ना, म्हणजे आमच्या कोंतांत रावोंक. पूण कार्मेलांत रावोंक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जागो जायतो आसा. तर आपयला कार्मेलाक कार्मेल म्हळ्यार कितें. एक भौगोलीक जागो, जिओग्राफिकल लोकेशन. इस्रायलांत आसचो एक दोंगराळ प्रदेश हो अपोरबायचो जागो, सोबीत इठाळ जागो. बायबलांत सयत हें नांव कार्मेल आनी शारोन उल्लेख केला. कार्मेल म्हळ्यार कॅरम एल हिब्रू भाशेन देवाचें वर्त वा थॉट गार्डन वा देवाचो दाकामळो विनयार्ड ऑफ गॉड अशें अर्थ जाता. एलियास प्रवादी इस्रायलाच्या निजा देवाक अनभोगशिल्लो, ताणें अनभोगशिल्लो पवित्र जागो हो पवित्र दोंगर, होली माउंटन. आनी त्या देखून कार्मेल म्हळ्यार देवाक अनभोगचो जागो. कार्मेल म्हळ्यार देवाक अनभोगचो जागो. आध्यात्मीक जिवितांत वा आत्मीक जिवितांत कार्मेल म्हळ्यार देवातय एकवट जोडूंक, एक आंतरीक पॉयंट करून फुडें वचोंक म्हणून अर्थ जाता. आनी ह्या पॉयंटाक असलो एकवट जोडूंक मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एकल्याक आमकां आपयलां न्हय गे. हर एकल्याक आमकां आपयलां. पवित्र सभेची मुळावी दोतोन आमी आमचो पयलो तुमकां सांगच्या पयलें शिकयलें त्या दोतोनेंत आमकां विचारलें सुरूचें सवाल, देवान तुका कित्याक रचलां. आनी ताका आमकां शिकयली जाप देवाक वळखूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ससनाक ताचे सांगाता जियोंक. टू नो गॉड, टू
टू लव हिम, टू सर्व हिम अँड टू बी विथ हिम फॉर एवर म्हणले जाप आमकां शिकयली. तर सगळ्यांक देवाक एकवट देवात एकवट जोडूंक आपयला तर आनी कार्मेल म्हळ्यार देवात एकवट जोडचो जागो वा थळ वय तर आपयला कार्मेलाक तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक. हो फेस्ताचो पयलो विशय आपयला कार्मेलाक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाक दुसरो भाग येता विशय असो अर्थ कितें. उगडापण ग्रंथांत 19 अध्याय 9 वळ अशें म्हणटा, शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती भागी, तूं आनी हांव भागी शेळयेच्या जेवणाच्या लग्न उत्सवाक आपोवणे मेळ्ळें ती. कसलो लग्न उत्सव हो सर्गाचो व्हड दाबाजीक संभ्रम. देवाच्या सडवणेच्या योजनाचो शिखर जंय क्रिस्ताचे पतीण जावन आसची पवित्र सभा म्हणजे इगर्ज माता, देवाची शेळी जेजू थंय एकवडटा. पवित्र सभा आनी देवाची शेळी जेजू एक जातात. हो व्हडलो संभ्रम, हो लग्न उत्सव आनी हो एक लग्न उत्सव एक व्हड दाबाचो आमकां सगळ्यांक आपयला. म्हाकाय आपयला, तुकाय आपयला, म्हाकाय आपयला, तुकाय आपयला. तर सगळ्यांक आमकां मोगाचें आपोवणें मेळ्ळां भावानो आनी भयणीनो. हो एकवट सुरवेतान आसलो न्हय गे. पवित्र पुस्तकाच्या पहिल्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशां रचल्या उपरांत मनीस देवा सांगात आत्ता आसलो. येदेनाच्या वर्तांत देवा सांगात आदाम आनी येव सकाळी सांजेर दीस रात 24/7 देवाच्या साळावळींत मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, डे वॉक, नाईट वॉक. एका कुशीन आदाम आनी एका कुशीन येव मोदें देव. एडम मॅडम आनी मोदें देव. कितलो बरो संबंद तो, कितली बरी सळवळ ती. कोण आपोरबायचें वॉकिंग ह्या संबंदांत मनीस जिवन आसलो. पूण हो संबंद तुटलो कित्याक पाथाक भितर गेले आनी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन आमी रचलेलीं आमचें रूप विद्रूप जालें. आनी क्रिस्त प्रतिरूप देवाचें ताचें तें आतां रुपांतर जावंक आमकां आसलें फिगर डिसफिगर आनी जेजू आमचें प्रिफिगरेशन ताचें थंय आमी ट्रान्सफिगर रुपांतर जावंक हें परत आपोवणें एक नवीन आपोवणें परत आपोवणें. मनशा तूं म्हजे तां पयस घालाय पाठी ये देखून आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हें आमंत्रण स्विकार करून पवित्र सभेन आनी आमी जण एकल्यान वैयक्तीक जावन देवा थंय एकवट जोडूंक आसा. आनी हो जावन आसा मनुश्या जिविताचो शेवट, द गोल ऑफ ह्युमन लायफ. आयच्या वाचपांचेर एक नदर घालया. सल्वासांवाच्या चरित्रांत आमी पळयता देव सदांच मुखेलपण वयता. गॉड टेक्स द इनिशिएटीव. आनी परत आतांय देव मुखेलपण वयता. पयल्या वाचपान आमी आयकलें हांव तिका बुलयतलो. म्हणजे देव आत्म्याक वा आमकां बुलयता, आमकां मोगान आपयता, तिका व्हरतलो आनी मोवाळान तिचे कडेन उलयतलो. म्हजी पतीन करून घेतलो. तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली. ही उतरां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मोगाचें, एकतराचें, एकवटाचें, संबंदाचें जिवीत व्यक्त करतात. सुवार्थेंत जेजून आमचे लागीं उलोवन म्हळें आमकां सर्वांक ताच्या शिसांक ताचें तें एकवटान रावंक मोगाचें आपोवणें दिता. जशें हांवें तुमचो मोग केला, जशें हांव तुमचे थंय रावतां तशें तुमी म्हजे थंय रावा. जो पापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय.
म्हजी उतरां तुमचे थंय रावा जाय. तर जेजू थंय विश्वासी रावूंक ताचे थंय एक जावन रावूंक आमकां आपोवणें. पयल्या वाचपान तशें आयच्या सुवार्थेन हो एकवट आमी जोडला. ह्या जोडून आसच्या पयनार आमी आसा म्हणून आमी केदाळा समजोवयेत, कशें तें आमी परखून घेवयेत. तो आपले महिमे बरीत संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मरिफा तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाचे रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुणाय केदी वर्ती म्हूण आटांबची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभशाक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबो, मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडून घट आसूं म्हूण समजून व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णायेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव प्रार्थना करतां. भगवान पावलोन करचें हें प्रार्थन केदाळा सार्थक जाता त्या दाळा आमी ह्या एकवटांत आसांव वा एकवट जोडच्या पयनार आसांव म्हण जालें. अपूर्बायन आयच्या वाचपांनी हें आमकां कळयलां. आपयलां कार्मेलाक शेळेच्या लग्ना उत्सवाक. अंदूच्या वर्सा हो विशय आमी कित्याक वेंचला. आमकां कार्मेलितांक ह्या 2026व्या वर्सा 2 जुबल्यो जायते पटी तुमी येदोळ आयकलां आसतलें. कुर्साचो सांजो कार्मेलीत वॉर्डीचो सुदारक ताची इमाज थंयसर दवरल्या. ताका सांत म्हणून पासारून 300 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून पासारून ह्या वर्सा 100 वर्सां संपतात. कुर्साचो सांजो भावा आनी भयणी देवाचो आनी आत्म्या मदलो एकवट येदोळ कोणेंच वर्णूंक नातल्या रितीन भोव अपूर्बायन वर्णिता. खंयच्याच मिस्तिकान इतले बरें रितीन तें वर्णन करूंक ना. अपूर्बायन तो वर्णिता. मिस्टिकल एक्सपिरियन्स इज इनएफेबल. मिस्टीक अनुभव उतरांनी वर्णूंक जायना. उतरां व्हरतो तो उतरां पावनात. पूण कुर्साचो सांजो हाका एक अपवाद, एक एक्सेप्शन. कित्याक म्हळ्यार तो एक फकत सांत वा मिस्तीक मात न्ही. ताचो मिस्तीक अनुभव सच्ची तसली देणी देवान ताका दिल्यान. तो एक कवी, एक आर्टिस्ट, कलाकार, एक फिलॉसॉफर, तत्वशास्त्रज्ञ आनी अशें जायतीं देणी देवान ताका दिल्यांत. आनी त्या देखून आमी जाणाव जें कितें एक बरो येणार खंयचो एक विशय विवारसूंक एक 100 पानां, 100 पेजीस, 100 पेजीस काडटा तर एक कवी तसो अनुभव त्यांचं चिंताप थोड्याच पंक्तींनी विवरूंक शकता. आनी हें देणें कुर्साच्या सांजोवांक आसा. अपूर्बायचीं गितां ताणें रचल्यांत आनी त्या उपरांत हेरांनी विचारलें म्हणून गितांचो अर्थ ताणें बरोवन आमकां दिलो. इतलो दाट बूक आसा. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सेंट जॉन द क्रॉस. कोणाक जाय तो तुमी घेवयेत. आनी त्या देखून मुखाच्या भावन आनी भयणीनो, देवा आनी आत्म्या मदलो संबंद पती पत्नीच्या कुडीच्या संबंधाक सरी केला. जायते पटी ह्या पवित्र पुस्तकांत ती आमी आयकता. मोगाचें गीत पवित्र पुस्तकांत आसा. पती पत्नीचो मोग, घोवा आनी बायले मदलो मोग. कुडीच्या एकवटांत पती पत्नीन एकामेकाक संपूर्ण दितात. कुडीचो, मतीचो आनी काळजाचो एकवट थंयसर जाता. तशेंच आत्मीक जिवितांत कुडीचो आनी मोतीचो आनी काळजाचो एकवट जाता म्हणलें सत हाच्या पयल्या वचपांत आयकले बरी. देव एक प्रेमी वा पती आनी आमचो आत्मो म्हणजे आमी प्रेयसी वा पतीन म्हणजे सोल इज लव, गॉड इज बिलवड अशें हें वर्णन थंयसर आसा. पोरण्या सोल्यांत देव पती, इस्रायल पतीन. नव्या सोल्यांत जेजू पती आनी पवित्र सभा पतीन वा होरेत. हें परत आनी परत आमी आयकता. कुर्साचो सांजो कितें म्हणटा ह्याच दिश्टीन आयकोया. तूं देवाक सोदता तर देव ताच्या केसर तुका सोदता. डिझायर फॉर गॉड इज द बिगिनींग ऑफ युनियन. तूं देवाक थंय एक वोटो जोडूंक सोदता तर
येदोळसो एकवट सुरू जालो म्हणून जालें तुजें तें चिंताप आयल्या पुरो आशा आयल्या पुरो दाखल्याक तुका हांगा थावन मैसूर वा बेंगलोर वचूंक जाय तुका तें मोनूच ना सुण्याक उदकाक लोटून गेले बरी जाता तर तूं बेंगलोर बिलकुल भावनाय पूण तुका या म्हूण जायचें या म्हूण जाल्यार काय करताय तयारी करताय पयलें खंयच्या दिसा काल्यार वयचें फ्लायटार ट्रेनार वा बसार वा आमचीच गाडी व्हरून तें जाल्या उपरांत टिकेट बूक करता हांव टिकेट बूक केल्या उपरांत गरजेचे वस्तू तयार करता आनी उपरांत पळयन पूण केद दाडा तुवें मोन केलें या मैसूर या बेंगलोर त्या दाडा तुजें खाळीज आनी मोन बेंगलोर पावोन जालें उपरांत तुजी कूड मात वेता तशेंच देवातय म्हाका वचूंक जाय देवातय हांवें एक वोट जोडूंक जाय म्हळ्यार खरें मोन खरी आशा तुजे थंय म्हजे थंय आयली तुजो आनी म्हजो देवातय एकवट येदोळस सुरू जालो म्हणटा कुर्साचो सांजो हांव कितलें बरें चिंताप न्ही गी हें आमी मोगार पडल्या उपरांत हें पळयन हांवें म्हणचें तें बाप्तिस्माद्वारे सुरू जालां तें आमकां समजलां वा ना समजलां पूण तें पळयन देवा तें आमी सुरू केलां ते पावला कडल्यान आफ्टर फॉलिंग इन लव देवा ते मोगार पडल्या उपरांत आत्म्याक आनी देवाक सैरीक जाल्या उपरांत तांकां करार जाता हें सगळें चिंता थंयसर आसा हें खालें गे म्हण तुमकां अजाप जावंक पुरो पूण हें वाचल्यार समजता देवाक आनी आत्म्याक मोग जाला तांकां एकामेकाचेर मोन पडलां आनी देव आतां आत्म्याक काजार जाता लग्न जाता हें पुरो जाल्या उपरांत काजाराक तयार जावन करार जायचें न्ही गी करार दिसा न्हवरो व्हंकले खाल दिता जायत्यो खाणी दिता हांवें म्हज्या भुरग्यापणान पळयलां एका ट्रेन हाडचें सोबीत एक कापाड एक सत्री 2 टॅक्स आनी इल्लीशीं 4 पुलां आतां तें पुराय गेलें आतां ट्रेनाका व्हडलें लॅपटॉप वा एक आयफोन आनी उपरांत कितें लेटेस्ट म्हाका कळयत ना काणिको जायत्यो काणिको गिफ्ट्स चेडवाक आपूण लग्न जावच्या त्या चेडवाक दिता अशेंच त्या दळा देवाक आनी आत्म्याक करार जाता पळय त्या दळा आत्म्याक विशेष काणिको स्पेशल गिफ्ट्स देव उदंड मापान आत्म्याचेर वत्ता कहल्यो काणिको त्यो देव एक आनी त्रित्वय देव बाप पूत आनी पवित्र एक देव ते एक जण हें तुका आनी म्हाका आजुनूय समजना आत्म्याक आतां ताची इल्लीशी झळक देव दिवंक सुरू करता देव मनीस जालो हें कशें साध्य ताची आनी इल्ली झळक परतून दिता फकत उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जाता मिस्ट्री ऑफ ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन आमच्या मतीक चिन्नाक मेकवल्लें हें कशें समजोवचें देव आतां आत्म्याक इल्ली झळक दिता जेजू कसो जिवन जालो आनी सर्गाक गेलो मोरी कशी कुडयो सर्गाक गेली हें लिपोवन आसलें मिस्तेर तुका आनी म्हाका आमच्या ह्या मतींत आतां पळोवंक कश्ट जावचें आसलें आतां ह्या सर्व संगतीची झळक देव आत्म्याक दिवंक सुरू करता कित्याक तूं म्हजें हांव तुजो हें तुका मात्र दुसऱ्यांक ना तुज्या मोगार हांव पडलां तूं म्हज्या मोगार पडलां देखून तुका मात्र हेरांक ना सकडंक ना तें अशें देव विशेष काणिको आत्म्याक दिता देव आत्म्याक संपूर्ण दिता वो मोग आवय आनी भुरग्यां मदल्या मोगाशाकी बाबा आनी भयणीच्या मोगाशाकी एका मोग करणाऱ्याच्या मोगाशाकी कितलो गी उंचलो बाबा आनी भयणीनो आनी कित्याक आमी सगळ्या कुर्सोचो जावं म्हणटा ह्या मोगांत देव इतलो आत्म्याचो मोग करता की देव सेवाक जाता आत्मो धनी जाता ही गो उंटे हें अशें घडोवंक साध्य की देव दळ बरोसो देव सेवाक जाता आनी आत्मो सादो आत्मो तुजो आनी म्हजो धनी जाता हें कशें एक सत बिफोर ए वुमन ए मॅन इज ऑलवेज वीक एका स्त्रियेच्या फुडें एक दादलो केदाळे असखत खंय हांगा देव दादलो आत्मो एक स्त्री आनी वो आंब्याचो रूख हांगासर आसा न्ही हांगासर एक टांक आसली उदकाची टांक आनी ह्या रुखार मस्तू आंबे जाताले आमी हांव वोकेशनल म्हणटा हांव न्हू 10व्या क्लासींत हांव ह्या गुड्यार हांगा आसलो मागीर थियोलॉजी शिकता आसतना उपरांत ह्या जाग जाल्या उपरांत 2-3 फावटी अशें जायते रूख चड आसले आनी मस्तू आंबे जाताले हे आंबे पळोवन हांगा आयले हर एकल्यांक पिशें जावचें पूण हात घालूंक धरना आंब्या रुखाक हात घालूंक कोणाक धरना पूण आंबे सगळ्यांक जाय
आमी ब्रदर आसतात हांगासर आमच्या भोंवतणीचीं थोडीं चेडवां कोयराक येवचीं वा हांगासर नव्यान येवचीं या कोयराक सर्वची सदां येवचीं दोतोर घेवचीं ब्रदर एक आंबो ब्रदर प्लीज एक आंबो ना आंबो दिवंक ना ब्रदर एक ब्रदर म्हाका मात्र फादरा पळयतना दिवंक जायना आंबो दिवंक जायना फोडून वर येत ह्या फोडून बरें करन कशें सोडोन न्हू तें जाता म्हाका गोत्तना पूण आंबो ब्रदरान वा फादराबान काडन तें प्रत्येक जाण ब्रदरान दिवंक ना ब्रदर प्लीज ब्रदर कोण दिनात तूं प्लीज म्हणटाय जळेलांतल्यान पाट्ट्यान कोण तिळटा म्हणून म्हाका कळयत ना बाय खंयचो फादरा पळयता म्हणून देखून आमकां थोडे पटे कांय थोडे चुकोन पडल्या कोण ना देखून फादर जॉर्ज आमचो वडील आसलो ताणें म्हळें बिफोर ए वुमन मॅन इज ऑलवेज वीक तें चेडूं परतून आनी परतून प्लीज ब्रदर म्हणटा आसतना वो गडलोत सगळे खोडोनूच गेलो मॅनंत मागीर कालें करचें चेडवा मुखार एक चेडो अस्खत तुमकां हें कळीत आसा तुमच्या बायलेन मोगान या तुमकां मोगार पडल्या काजावच्या पयलें खालें तितल्या मोगान प्लीज म्हूण विचारतना दिनासतना रावचें तुजें मोन गी तें तुजें तें काळीज गी तुमकां हो अनुभव जायतो आसा म्हज्या न्हेसड हांवें थियरीन मात सांगीत तुमकां प्रॅक्टिकल कळीत आसा अशें करता आत्म्या आनी देवा मोदें आत्मो आतां इतलो देवा थंय आकाशी जाला देव पिसो जाला ह्या मोगांत देव पिसो जाला मोगाच्या भावना आनी भयणीनो त्या देखून लगीन आतां करता आतां काजार जाय करार जालें आंबे दिवन जाले आनीक दिवन जाल्यो आतां लग्न हो एकवट इतलो उंचलो की आत्मो देवा बरी दिसता खंय हांवें सांगलें आयकलां म्हज्या ल्हानपणांत एक फावटी हांवें पळयलें एक काजारी जोडें घोव आनी बायल पळोवन एकत्र दिसतात हांवें विचारलें ती कशें भाव भयणी बरी दिसतात म्हणून म्हज्या भुरग्यापणार मागीर कोणें म्हाका सांगलें पती आनी पतीन मस्त मोगांत आसल्यार तांच्या बायलें स्वरूप आयसुमें तें एकच जातात खंय घोव आनी बायल पळोवंक एकत्र लायक दिसता खंय अशें करता देव आनी आत्मो देव कोण आत्मो कोण म्हळ्यार पारकूंक कश्ट मारता म्हणटा कुर्सो सांजो हांव देव आत्म्या बरी दिसता आनी आत्मो देवा बरी दिसता दावीद आनी जोनातानाच्या मोगा बरी उपरांत देखून आत्मो गायता सोबीत संतोशान तो गायता आनी म्हणटा म्हज्या मोगा आमी संतोश पावया तुज्या सोबायेंत आमी दोगांय आमची सोबाय पळोवया या आमी गुड्याक आनी दोंगराक नितळ उदक वळूंच्या जाग्याक या फुडें या आमी राणा भितर मोग करूंक गुपीत जागो जाय मार्गा देगेर रावन कोणें मोग करनात कोणें पळयल्यार आमकां खावजेनी जाता एकतर जाता गुप्ती गुटान मोग करचें त्या मोगाक सोबाय गुटान कालें दिल्यार ताका सड्ड रोस न्ही तशें आत्म्यान आनी देवान मोग करचें जाल्यार उक्त्या मैदानार करूंक जायना म्हणजे जंय तुका संवसारी ओडण्यो आकर्शीत करतात जंय तुका संवसार ओडटा जंय तुका देवसार ताळटा तुका ताळण्यो हाडटा तें सगळें पयस साणून संवसारांत तांचो पळापळ घे जाय म्हळ्यार धांवची गरज ना पण लबदोणें तावन तुवें धांवो जाय फ्री युअर सेल्फ फ्रॉम अटॅचमेंट्स त्या दळा देव तुजें तें आनीकी चड एक जाता बाबा आनी भयणी तर आपयलां कार्मेलाक शेळेच्या लग्ना उत्सवाक अखेर करच्या फुडें आमी कितें करचें तर आतां पयलें इमिटेट क्रायस्ट म्हणटा कुर्सो सांजो क्रिस्ताक अनुकरण कर क्रिस्ताक अनुकरण करचें म्हळ्यार कुर्सार ताका पळोवचें तूं जर तर क्रिस्ताचो खुरीच सोदिनाय क्रिस्ताची महिमाय तुका बिलकुल मेळची ना क्रिस्त विणगो आसा कुर्सार सगळें सांडून ताका अनुकरण कर ताचो फाटलाव कर दुसरें कुर्साचो सांजो शिकोवण थंयसर म्युजियमांत अपूर्बायन थंयसर गेल्या दोंगरा 3 वाटो संवसारी ओडण्यांच्यो आत्मीक एकताराच्यो ओडण्यो हे सगळे दोनूय वाटो न्ही पूण मदली वाट ह्यो दोन वाटो रुंद आसात मागीर अशे जातात पूण मोदें आसली नीट वाट ती पयलें अशीर जेजून सांगली ती सुवातेन अशीर दर वाट्यान भितर सरा मागीर रुंद जाता म्हणजे त्या वाटेन कश्टांच्या वाटेन संवसाराक नांव म्हणच्या तसल्या वाटेन तिरस्कार करच्या वाटेन तूं सर तर फुडें वेशी तुका दोंगराची वाट रुंद 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 क्रिस्ताचो मोग गुंड उंच रुंद अशें हो अनुभव तुका जाता देखून संवसारांत आसल्या मनशांचो संवसारांत आसल्या वस्तूंचो 100% मोग कर 100% विचार केदळा हें सक्कट तुका देवाच्या मोगांत पयस व्हरता
त्या दाडा विसर त्या दळमसर तो मोकर नो प्रॉब्लेम. फकत तुझी सकाळची आणि सांजेची मागणी म्हणा नाका, तुझ्या जिवितच मागणें कर. लेट युअर लाईफ बी ए प्रेयर. म्हणजे सकाळी तांव सांज न्हिदता म्हणसर स्वप्नां ती हुस्को तुजो म्हणले बरे आत्मो देवा तें एक जावन ऑनलायन कम्युनिकेशन आसूं दी, मोबायलाचेर मात्र न्हय. काळजा आत्म्यान देवा मदें ऑनलायन कम्युनिकेशन आसूं दी, ते जाल्यार तुजें जिवितच मागणें जाता. स्वंत उतरांनी मागणें करूंक शीक. मागणी बडा बडा म्हळ्यार पावनात, मागणी न्हय मागणें कर. जिवीत मागणें जावं दी. हें तिसरें. त्या दाडा संबंद रुता जाता आनी देवा ते हांव चड लागीं जाता. कित्याक हर एक म्हजें चिंता म्हजें उतार देवा विशीं आनी देवा ते भावार्थान तुजें गिन्यान नितळ जावं, बरोवशान तुजी उगडासाची सकल नितळ जावं. आदलें हेरांनी दुखयलें, हेरांनी तुका सूख समजलें सगळें सांड उडास. फुड्या मुखार कितें आसा तें चिंत, बरोवशान फुडें वच आनी जेंका तें तुजो आत्मो तुजें काळीज तुका हांगासर थंयसर बांदून दवरता, ताचे तावन खरो मोग तुका सोडका दिवं. हें कुर्सोचो सांजो तुजे तावन आनी म्हजे तावन अपेक्षिता. तर आमी सकाळां देवाच्या मोगान पिशीं जावया, देवाच्या मोगार पडया, तर देव आमच्या मोगार पडटलो. जेजू बळकाची वार्षिक परब आमी संभ्रमताना उडास दवरया. जेजू बळकान हो मोग दैवीक मोग उंच तावन सर्गीं तावन हांगासर ह्या पातळाक आमकां हाडून दिला. त्या मोगांत आमी आनी कितें जावया, जेजू बळकाक मान करची, ताचे भक्तीक आमी जेजूच्या मोगार पडया. ताचेच बराबर पवित्र आत्म्या आनी देवा तें एक जावया. आनी हें आमचें आपणें आपयलां कार्मेलाक शिळेच्या लग्ना उत्सवाक स्विकार करून ह्या दबाजीक संभ्रमांत वांटो घेवया. उबे रावन बाबार्थाची प्रार्थना उसारुया. जवाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब बिस्प सर धार्मीक भावा भयणींनी आपल्या लोकांक भावार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासता बरवशान जियोंक तांचे जिणये मुखान प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाचे आडळते चलयतल्या मुखेल्यांक तुज्या हातान समर्पून दिता हांव. आमच्या देशान शांती समाधानाचे वातावरण आसाशे कर. झुजाच्या वातावरणांत आसलेल्या राष्ट्रांत बरवशाचे आनी समाधानाचे राज स्थापीत करूंक वावरीशे कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रितीवंत बापा, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजेंत आसलेल्या सर पिडेस्तांक आनी असहायक परिस्थितींत आसलेल्या भावा भयणींक तुका समर्पित हांव. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तांव लाभासो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सोमेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांच्या जिणयेन मेळची पंथाहुवानां धैर्यान फूट करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन चलोवंक भावार्थी जिवितान सदांच साक्ष जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या फेस्ताक कुमोक केल्ल्या सहृदानींक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या आनी कुमोक करच्या सर बरे मनाच्या भक्तिकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवंकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन मोगाच्या आनी बक्षणेच्या वाटेन समकून बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडून सर्गींच्या लग्ना भागीदार जावंक तुजी कृपा दी आनी आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा ही आमची मागणी ऐक
आनी तुवें आमकां तुजें तें एक वर जोडोंक दिल्लें आपोवणें मोगान स्विकार करन तुजें तें एक जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजू मरी फादर. तुमच्या करतिलेंत 5:6 म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें मोगाचें बलिदान सर पुरुदा देव बापाक मान तरसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां भासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळ्यानी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसरीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेत. देखून सर्गानी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती बडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेचे खास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्थांक पवित्र प्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची कागुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांतय दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती बागेन धर्मदूतां आनी स्वर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्र दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय पृथ्वी आनी महिमा जिससाच्या सस्नाक सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो आपयलां कार्मेलाक शिळेच्या लग्ना उत्सवाक देखून मोगान संतोषान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक आपयल्यान ती सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. वर म्हाका तुजें सांगाता सल आमी दाव्या राय म्हाका आपल्या कुडान व्हरता तो आमचो संतोष आनी उल्हास दाका सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाखणतल्या खरेंच तुजो मोग करूंक आमी फावो. उतरां ही होकलेची गितांतले गीत पुस्तकांतली. म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी ह्या वेळा मौनपणान म्हाका तुजे तशी ओडताय. तुज्या काळजाच्या कुडांत म्हाका तूं जागो खण दिताय. आपयलाय तुवें म्हाका कार्मेलाक म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला ह्या लग्न उत्सवान तुजे सांगता एकवटच्याक. आमी तुजे बरी जावंक तूं आमचे बरी जालोय. पातकांत हांव सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे थंय हांव एकवटतना दी म्हाका वांटो तुज्या देवपणान जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणांत. बुलय म्हाका तुज्या मासांत आनी थांबय म्हज्या आत्म्याची थाण तुज्या रक्तान. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या होरेता थीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदांत. सागता आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून आनी संतोष पावता उल्हास करता आनी स्तुती दिता कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच म्हज्या जिवितांत लागीं पावला. काळीज मुझे लालेवन आसा ये जेजू सेमच्याक तुका ये बेगी मुक्ता पै येण्यान तुज्या काळीज मुझे आशेवन आसा काळीज
शेळी हर एक घडी राखताय तांदुके वेळी बगसून पाता मेळी सरो दिवून पोसताय काळक्या अंतरारी दिवो साबून येताय संसारी पैणारी बर्व सोमसो जाताय ये पैकी हांव मोग तुजो करता काळीज मोशे आशीम नसा काळीज मोशे गालीम नसा ये जेसू सिंचा तुका ये पैकी मुक्ता मैल्या तुझ्या काळीज मोशे आशीम नसा काळीज मोशे गालीम नसा ये जेसू सिंचा तुका ये पैकी मुक्ता मैल्या तुझ्या प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत दाटपलेली तुजे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळका जेजूच्या वार्षिक परबेचो दुसरो दीस. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो विशय घेवन हे फेस्त आमी आचरण करतना आयच्या ह्या दुसऱ्या दिसाच्या पयल्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मानदिक बाब विल्फ्रेड रोड्रिगस. आमचेच कर्मेलीत याजक आदी ह्या कॉवेंतांत सेवा दिल्ले. आतां प्रस्तुत मैसुरान पुष्पाश्रमा म्हणची आमची तत्वशास्त्र कॉलेज आसा आनी थंयसर प्राध्यापक आनी डीन ऑफ स्टडीज जावन तांची सेवा ते दिते आसात. ह्या वर्सा आमी कुर्साचो सांजुवांव हाचे 2 जुबले आचरण करतात आनी हाचे विशयी तुमकां कळीत आसा. आनी हे मीस पेटोवंक मात्र न्ही, ह्या कुर्साच्या सांजुवांचेर ताच्या आध्यात्मिकतेचेर शिकवण दिवंक आमकां ते जोगते म्हूण दिसले, कित्याक ताच्या कुर्साच्या सांजुवांचेरच तांणी तांची दोतोर सनद जोडलेली आसा. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां देवाच्या उतरांत प्रेरीत कर आमचे खातीर मागोवन आशिर्वादीत केल्ल्या तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे घट्ट 2 ताळयां सोवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या सांगाता मानदिक बाब नेल्सन पिंटो, मानदिक बाब दीप फर्नांद, मानदिक बाब जॉन पिंटो आनी जायत्या वर्सां तावन टंजानियांत मिसांव वावर करनासते मानदिक बाब बॅप्टिस्ट आमचे संगी आसात. तांकांय तुमचे नांवी आमचे दिनवास. हांगासर पुणशेतांत हर एका धार्मीक कार्यावेळार लितुर्चे वेळार आमकां गायनांत आदार दिवचे आसात. इन्फेंट जीजस कॉयर आयच्या सकाळीं तांणी आपुरबायेचें गायन करून आमकां देवस्तुतेन
बऱ्यान भाग घेवंक आदार दिला तांकांय तुमच्या ताळयां सुवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आईचें हें मिसाचें बलिदान आमी हांगासर आतां भेटयल्लें. नोवेनाच्या पयल्या मिसात हांव धरन 87th मास म्हळ्यार देवान आमकां जायतें बेसांव घालां ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखान. आनी ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी तशेंच कालच्या दिसा तशेंच आजय 10:30 मिसा उपरांत आमी सक्रामेंताचें आराधन करतले. आनी सक्रामेंत जावन आसा पवित्र येवकरीस्त जावन आसा कुरपेची जळ. आनी ह्या विशेष देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन आयच्या सांजेर आमी काडच्या येवकरिस्तीक पुरशांव मुखांतर. आतां हें मीस जाल्लेंच 8 वरार कोंकणीन मीस आसतलें आनी 10 वरार कोंकणीन मीस आसतलें. कारवार दिसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस हे मिसाचें बलिदान समेस्त भुरग्यां पासत भेटयतले. आज रजेचो दीस आसा देखून भुरग्यांनी ह्या मिसाक येवचें आनी हांगासर तांचे पासत आमी विशेष रितीन मागतले. त्या उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेन मीस आनी सांजेचे 6 वरांचे मीस सुंपणेचे मीस. आमचे दिसचे विगार जनरल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना प्रधान याजक जावन हांगा आसतले. हांवें म्हळें आमी बेसांवां जोडल्यांत पवित्र येवकरिस्ताच्या संभ्रमणे मुखांतर, आराधना मुखांतर आनी बाळक जेजूच्या भक्तीपणा मुखांत. आनी खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. आनी त्या देखून आमी आज सांजेर 6 वरांच्या मिसा उपरांत एक मोठो येवकरिस्तीक पुरशांव काडला. हांगा तावन भायर सरून आमी ह्या एक्झिट गेटी मुखांत वचून राज रस्त्यार पुरशांव काडन आमच्या पुणशेताच्या मुखेल दारवट्यांतल्यान भितर येतल्या आनी येवकरिस्तीक बेसांव जोडून बावटो देंवोवन ह्या वर्साची परब आमी संपयतल्या. सकाळींच्या मिसाक आयल्यान तुमी खरें तुमी हांगासरच लागशिल्लीं शेजारचीं आसतना खंडी जावन सांजेचो 1 घंटो ह्या येवकरिस्तीक पुरशांवाक तुमी दिवंक शकतात. खंडी जावन तुमी सुराती जावचे ना. त्या देखून सुमारशे 7 वरार सांजेच्या 7 वरार तुमी सकडांनी हांगा मेळचें आनी आमच्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करया. ताचे जावन आनिकी बेसांवां आमी जोडया. भोवन आनी भयणीनो, हें फेस्त आचरण करचें जाल्यार जायत्यांचो वावर आसा, जायत्यांचो त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. त्या देखून आयचो दीस आमी सर्व स्वयंसेवकां आनी दानी पासत भेटयला. दीस रात म्हणून आसतना ह्या 12 दिसांनी हांगासर सर्व वेवस्था घालूंक तांणी जायती मेहनत काडल्या. तांचें काम आसलें, कामाक रजा घालन हांगासर ते वावुरल्यात. त्या देखून हांवें कितलें तांकां देव बरें करूं म्हळ्यार तें उणेंच. आमी कोवेंतादासचे याजक आनी ब्रदर्स सांगता आमकां ही मांडावळ घालूंक असाध्य, पूण हांणी तांचे हात, तांचे पांय, तांचे बरें काळीज आमकां आनी बरें मन आमचे थंय दाखयल्यान हें सक्कड वेवस्था बऱ्यान करूंक जाल्या. कोण एकलो हांगा आयिल्लो हर एकल्याच्या तोंडां जावन आसलें एकच उतर, सक्कड बरें जालां. आनी सक्कड बरें जालां जाल्यार हांच्या बऱ्या मना वरवीं, तांच्या निस्वार्थी सेवे वरवीं. त्या देखून घट्ट 2 ताळयो ह्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी दिवया. भोवन आनी भयणीनो, तुमचो आदार, तुमची मजत, तुमच्यो सांगात आमकां सदांच आसा. त्या देखून आमी हांगासर तुमच्या सेवेक सदांच आयते आसा. ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमचो सांगातपण मुखारून वचूं दी आनी बाळोक जेजो आमकां सुमेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. एप्रिलाच्या 12 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या पवित्र जाग्यांक तशेंच युरोपाच्या जाग्यांकय आमी एक यात्रेक पॉयंट मांडून दवरला. तुमी आमकां भेटून तुमची नांवां दाखल करची. हांगा तावन याजक आत्मीक निर्देशक जावन ह्या यात्रेक पयणाक सांगात दितले. त्या देखून एक बरो आत्मीक अनुभव जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. देव बरें करूं. आतां जेजू बाळकान आमचेर वतल्या सर्व बेसांवां खातीर अर्घ आमी दिवया. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर
आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांचे इमाचे मरेफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. हॅपी फिस्ट अँड हॅव अ नायस डे. तुमच्या करतलेंत पान संको 13. आमी ताचे बरी जावं तो आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारो तो पाताळांत देवलो पातकां सोडूच्या शैलीची शेळी जालो नेपोणांत वांटो दी नेमोनी जावन आयलो जेजू बाळका लालीर मागता तुज्या सैमान बदल आमकां जेजू बाळका लालीर मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दी. भगिवन कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.